सांगला प्रदेश अध्यक्षांनी सांगून तुम्ही आमचं फसवले आणि करची पयली स्टेटमेंट कस केलो स्टेटमेंट कस केलो आपण कुठच्या राहत मध्ये माफी मागपाक जाय घेऊन दाखवायचे समाजात मत मला इथं समाज सगळा असा आम्ही काँग्रेस सोडून येले चुकला धारबंदर तालुका वा सांग्या तालुक्यात घाललो आणि आता सेपरेट जालो ते काय विचार ना गव्हर्नमेंटाचो बाकी विचार करपाक जाय डिसिजन घेवपाक फक्त एक दीस लागता आणि आमच्या लोकांक रस्त्यार रोडपाक कितें करपाचें रस्त्यार रावपाचें आमी 99 आमदार दितात भारतीय जनता पार्टीचो सांग्यार एक आनी आमी तांचे पडचे हे कार्यकर्ते न्हू पयलींचे कार्यकर्ते आमकां कांय किंमत ना सांग्यार कितले वर्सां आमी काम केलें आमदार दिले आमी सगळे एकच फाटी मातशी एक आमदार आमचो चेंज जालो तो गेलो मिस्टेकी प्रमाणे पूण आमी सिन्स फ्रॉम 99 आज पर्यंत आमी भारतीय जनता पार्टी कडेन आहा आनी इतले कार्यकर्त्यांक कांय विश्वासां घेतना ना पार्टी डिसिजन घेता बरोबर ना कार्यकर्त्यांक सिनियर कार्यकर्त्यांक अपॉइंटमेंट 5 जाणां मरे 5 जाणां एक मिनिट ते सगळे सांगता कितें की म्हाका सगळी खबर आसा एक वर्स हांव वेलकम करता म्हणटा सगळी करता आमकां पार्टी घट करपा लागो पार्टी मातशें उलोवपाक दी मरे ताका दिलो त्यानंतर रातभर आम्ही महिला मोर्चाचे आमकां केन्ना बी ना आमकां दिसना आमी आमदार फुडें जावचे आमी कित्याक आमकां इतर समाजात दिसना तेन्ना आमी कार्यकर्ता उतरून काम केला इतर समाजांनी तेन्ना सीएमान समाजाचो अध्यक्ष तेणें बी इतर समाजात आमी ते समज ना इतर समाजा खातीर आमी सगळीं एकवटान गांवांत सुवासराक आमी विचारपा येयली कित्याक तो जाणून वेलकम करता इतल्यो त्यो तेन्ना ते खबर आसा काय म्हणून आमी ताका विचारपा येयल्ली तुमकां दिसता इतर समाजा बीजेपी ग्रांटेड धरता म्हणून हय धरतात आम्ही पळयता तुम्ही सुभाष उलो मारल्या नंतर दुसरे दिसा 2000 महिला पयरच मिटींग जाल्ली आसा त्या पयरच एक मिटींग जाली तितून तुम्ही जवळ जवळ 2000 प्लस लोक हाडले आयज बीजेपी दिसता काय तांकां पार्टीक रिस्पेक्ट दिता आमी पार्टीच्या भायर केन्ना वचना अभिमान आमकां पार्टीचो जेन्ना आमकां सुभाष सर सांगताले अमके मातशें घेवन दुसरे 10 हाड म्हण सांगले आमी 20 घेवन येवप 100 हाड म्हण आमी 200 लोकांक घेवन आनी आयज सगळे लोक आमचे बरोबर आसा कित्याक आमी पार्टीचे बरें काम करता ना सुभाष सर आमगे सगळे आयकता पूण रिस्पेक्ट दिना हय आमकां रिस्पेक्ट दिना ते कित्याक
बीजेपी काम करता दामून आमचो अक्षरशः विश्वासघात केला कारण आम्ही आमच्या मनशाक दवरून अवघ्या अर्धवरा भितर 2000 मनीस आमगे कार्यकर्ते म्हणून आम्ही रावले सुभाष फळदेसा फाटल्यान आणि ते पयला आनी दामून याची संधी घेतली हा त्यांनी स्टेटमेंट दिलं कसो सुभाष कुरसाड्यार रावता हांगा रावता स्टेटमेंट दिवपाक दामू कोण आम्ही विकली सांगकार विकली दामूक दामून सांगते आमचो मनीस सर आमकां तर मेळना तुम्ही सगळे मोर्चा आता रिझाईन दिली सपोर्ट मोर्चा आणि सगळा अध्यक्ष आसा हांगा तुम्ही अनेक डिसिजन घेतल्या तुम्ही अनेक डिसिजन घेतल्या जर तो सुभाष फळदेसाय भायर मारलो किंवा हांगा एक्सपिरियन्स जाल्यार तुम्ही भाजपाक मतदान विजय सरकार तिकीट करून तुम्ही चॅलेंज केला प्रदेशात दामोक की फातोडे रावन जिकोन Subscribe Prudent Social Media channel and press bell icon for latest notifications.